दीस ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 16 तारीख 2025. पयलें वाचप सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 ओळ 21 तावन 30 पर्यंत. भावा भयणीनो, आतां नियमशास्त्राविणें देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां. नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतरांची हाका साक्ष आसा. हें नितीवंतपण भावार्था मरिफात मनशाक लाभता. जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ दवरलेल्या सगळ्यांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता. कित्याक सगळीं पातक आदारले आनी देवाचे महिमेंत वांटेली जावचें भाग होगडायलेत आसले. तरी पूण देवाच्या कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्ता मरिफात मेळटा ते सडवणे उदेशी देवाचें नितीवंतपण मनशाक लाभता. ताच्या रक्ताचे वारवणे मरिफात ताचेर भावार्थ दवरतल्यांच्या पातकाच्या फारीकपणाची वेदी करून देवान ताका सभे मुखार उबो केला. आदल्या काळार मनशांक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोंसून व्हेली. पूण ह्या काळार आपूण नितीवंत म्हणून आनी क्रिस्तांतय विश्वास दवरतल्यांक आपूण नितीवंत करता म्हणून आतां तो दाखयता. तशें जाल्यार आमची बडाय खंय उरली? बडायेक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय? न्ही, बगार तो सतमंता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्ही, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता. देखून देव जुदेवाचो मात्र देव म्हणवे. जुदेव न्ही आसल्ल्यानसोय तो देव न्ही? वय, तो हेर जातींचोय देव. कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. कीर्तन 130 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 4 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पर आसोवें आसा काकूळट, ताच्या तावनूच येता संपूर्ण सुटका. पाताळा तावन सोम्या हांव तुका बोब मारतां. सोम्या, आयक म्हजो ताळो, तुजे कान शीत दिवन दीत म्हज्या खालते विनतेच्या ताळ्याक. श्लोक. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळट, ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसात देखून पातकाचें बोगसाणें. आमकां आसा तुजी भयभक्त. श्लोक. सर्वेस्परा सोवें आसा काकूळट, ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हणून पारागार आशेवन आसता. त्या वनसड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवंडेवन आसा. श्लोक. सर्वेस्परा सोवें आसा काकूळट, ताचे तावनूच येता संपूर्ण सुटका. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसूंक जायना. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 ओळ 47 तावन 56. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो, हाय तुमकां, तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारल्ल्या प्रवाद्यांचे फोंडू तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात. कित्याक ताणें तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोड बांदतात. हे पासतच देवाचे जणवायेन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रवाद्या आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेंत थावन वारयिल्ले सर्व प्रवाद्यांचे रगत म्हणजे आबेलाच्या रगतांतवन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारल्ल्या जाकरीच्या रगतापर्यंत हे संततीचेर भेसतलें. सतत हांव तुमकां सांगता,
त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जायचे पडटले. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, जाणवयाच्या घराची सावी तुम्ही काण दवरल्या. तुम्ही जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुम्ही सोडले ना. जेजू थंयतावन भायर सरून वेतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सभार संगती विशांत ताका उपराटी सवालां घालन ताच्या उलोवण्यांत ताका समजावन घालूंक कांयपणी मेळटा गी म्हणून ते पास मांडून आसले. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सत सगळ्यांक रुसाना. सत उलयल्यार सदांच सबाशकी मेळना. सत उलयल्यार विरोध आनी तिरस्कार सुकले ना. तरी आमी सताक रुजवात दिचे, सताचे पक्षेन रावाचे, कित्याक आमी सताचे वाटेन चलतना देवा संगी समकता. सताक साक्ष दितना हांव जावन आसा सत म्हणल्यार जेजूची साक्ष दिता. आयचे सुवार्थेंत प्रभावी मनशां विरोध जेजू सत उलयलो. आशिल्लें आसा तशें सांगल्यार ते सगळ्यांकी रुसाना. शास्त्र्यां आनी फारिजेवांक समाजान जायतो मान आनी गौरव आसलो. जाणवयाची तिरमी तांकां मेळिल्ली तरी देवाच्या प्रवाद्यांक तांणी लोकां संगी मेळोवन कश्टिले. सत जाणां आसून स्वता विरोध ते जियेले. सताचे वाटेन ते चलोंक नात आनी हेरांक समकोंक तांणी सोडले ना. हर एकल्याक आमी बरें करूंक प्रेरण जायचे शिवाय आटकळ जावंक नजो.